2060 मेरेन भारत देश कार्बन विरयत करपाची मोख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दवरल्या। तशेंच ह्या विशीं 2014 सावन काम लेगीत सुरू केलां। ह्या खातीर भाजपा हेर पक्षाची कॉपी भाजपा मारिना, जे हेरांक कॉपी करतात तांची कितें गत जाता तें सगळ्यां मुखार आसा, अशें विधान भाजपाचे सरचिटणीस नरेंद्र सावयकरान केलां। आम आदमी पार्टीक तर कॉपी संदर्भात काय उलोवपाची गरज ना। काय सगळे प्रायम मिनिस्टरान ग्रीन एनर्जीच्या संदर्भात 2014 पासून कामाक सुरवात केली आणि ग्रीन एनर्जीच्यान आमचो देश जो आसा हे ग्रीन एनर्जी हे आमी म्हणनात, आमचो सरकारूय म्हणनात, जाल्यार जग म्हणटा की ग्रीन एनर्जीच्या संदर्भात आमच्या सरकारांनी पावलां मारली आनी काम केलां पळयली। हे काम खूब व्हडलें आसा आणि म्हणून प्रायम मिनिस्टरान सांगलां की बाय 2060 हे ग्रीन एनर्जी म्हणजे कार्बन फ्री कंट्री अशा पद्धतीचे आमचे जे मिशन आसा ते आमी कंप्लीट करतले आणि म्हणून त्या नदरेंतल्यानूच खरें म्हणजे हे काम चालू आसा। हेजे खातीर कोणाची कॉपी मारपाची आमकां गरज ना। जे कॉपी मारतात त्यांची कितें परिस्थिती जाल्या ती तुम्ही पळयल्या।